देव बरो दीस मगता तुमकां सुमेज सांक मोगाचनो सिरकाच्या बुकांत आवस्वर 30 आनी 5 7वी वळो देवाचें उतर आमकां सांगता उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. आमी आज परत एक पोवटी सांगता म्हणल्या सुमयाक मान करूंक ताका आराधन करूंक ताची सुवें हो थोडो वेळ करसूं. देखून सुमया थंय आमी उदार जावया, उदारपणी ताका आमी आराधन करया, मान करया. गावया आमी गीत आमचे दैवी गायना बुकांतलें K11 पेज 153. आयल्या हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावतात कृपेन भरतात सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हम
आमचे थंय उदार जाल्ल्या सुम्या Hallelujah. तुका नांवां तुका नांवां हालेलुया सिरकाच्या बुकांत अवस्वर 30 आनी 5 9वी वळू देवाचें उतर परत आमकां सांगता जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुय ताका दी जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुय ताका दी तुजे तांकी प्रमाणे उदार तूं जा वय मगाळ भावनो आनी भयणीनो एक घडी भोर आमचे दोळे आमी धांपया ह्या सकाळींच्या वखदा ह्या सुम्या उजीर आमी आसांव ह्या सक्रामेंतान हजारासो आमचो सुमी आमचे थंय भोव उदार तो जाला ताणें आमकां भरपूर तरान आशिर्वादीत केल्यांत फाटल्या सभार दिसांत हांव वा आमच्या जिवितांत सभार आमच्या हर एका वस्तूंनी संगतींनी फाटल्या आमच्या जिवितांत कितलो उदार सुमी आमचे थंय जाला प्रत्येक तरेन ह्या कश्टांच्या काळारी आमकां जाय अशी कृपा दिवन ताणें आमकां चलोवन व्हेलां ह्या दिसांनी आमी नियाळ करनासल्या पवित्रात्म्या विशयांत आमकां पवित्रात्मो ताणें दिला वर्तें देणें जावन ताचीच कूड आनी रगत दिसपडतें ताणें आमकां दिवन आमचें पोशण ताणें केलां आमकां मोरी माय सांत वक्त आनी असली विविध देणी ताणें आमकां दिल्यांत आनी आज आमकां आनी एक नवो दीस दिला कालचे राती आमकां बरो विशय दिवन सर्व वायटा विज्ञान वरांतलें निवारून आनी आयच्या दिसा ताणें आमकां भलायके बरीत दवरल्यान बरी भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची ताणें आमकां दिल्या आमकां बरें कुटुंब मोगाळ कुटुंब आवय बापय भाव भयणी आमची सैरी दैरी इश्टा मंत्रां आमचे सांगाती जायतीं देणी ताणें आमचेर वतल्यान आमकां जाय अशी कृपा जाय अशीं बेसांवां जाय असो माय मोग शांती समाधान एकवट हें सगळें सुमयान आमकां दिलां कितलो उदार आमचो सुमी आमचे थंय तर आमी ताचे थंय उदार जावया जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुय ताका दी आमचे थंय उदार जाल्ल्या सुमयाक आमी उदारपणी ताका अर्घां दिवया ह्या कश्टांच्या काळार आमकां चलोवन व्हरचो तो आमकां राखून सांबाळलो तो देखून सुमयाक अर्घां दिवन आमी गावया गीत H58 पेज 102 H58 पांचंको 102 सर्वेस्पराची स्तुती करया महिमेवोन ताची कृत्यां नियाळया ताळयो भेटून सुंदुसान उदारपणी सुमयाक आमी अर्घां दिवया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यां नियाळया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यां नियाळया सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया निरंतरी सुमया थंय उदारपणी आमचे थंय उदार जाल्ल्या सुमयाक निरंतरी अर्घां दिवया आज नव्यान आयच्या नव्या दिसा सगळ्या आमच्या मनान काळजान ताणें केल्ले रियेक उपकार नियाळ ताची बेसांवां नियाळ ताची स्तुती करया ताका नांव हाडया ताका दिन वासया
कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुसवून देता. कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. भाराधिक वजन आमचे तो वावयता, भाराधी वजन आमचे तो वावयता. सर्गी सोसून तो सामकां दिता, सर्गी सोसून तो सामकां दिता. हालेलुया हालेलुया, सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया. जायतीं बेसांवां, जायती कृपा, जायतीं देणी दिल्लो देव, आनी आजून ताका स्तुती करतना आमकां तीच कृपा, तीच देणी ताणें कितें बसायलां त्यो बसावण्यो जारी करचो देव. विश्वासी देव, ओ दयाळ आनी मोगाळ देव, त्या आमच्या सुमयाक निरंतर येरगां दिवया, स्तुती करया. सुखानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता. सुखानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्या परजेची भूक थांबयता, भुकेल्या परजेची भूक थांबयता. सर्गींच्या जेवणान धादोस करता, सर्गीच्या जेवणात धादोस करता. हालेलुया हालेलुया, सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया तुका स्तुती सालमान, तुझे नावावर सिताव नावाडताव दिवसा. हालेलुया सर्देन्यांच्या दातारा आमकां कृपा दिल्ल्या बेसांव दिल्ल्या, आमकां राखून सांबाळलेल्या आमचे सवे सदां काळाच्या जिव्या आनी जिवान जो मोग तुझे विश्वासी पोन्या उदरगां दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक अवस्वर 20:30 आनी 5 वळो. आमी एक नियम थंयसर वाचता. बायबलांतले एक वर्ते नियम, इंग्लिशांत आमी म्हणटा बिब्लिकल प्रिंसिपल म्हणून. Acts chapter 20:35, तुमी कश्ट वावंट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमोग करी जाय. घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. तुमी कश्ट वावंट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमोग करी जाय. घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. इंग्लिशांत अशें बरयलां उतर, इट इज मोर ब्लेसड टू गिव दॅन टू रिसीव. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्रस्तुत काळार ह्या कश्टांच्या काळार हें उतर वा हें बायबलांतलें नियम आमकां निजाकी भोव गरजेचें जावन आसा. तर आमी कितें दिवचें, कितें आमी दिवयेत ह्या कश्टांच्या काळार. सुमया मुखार आमी आसां नियाळ्या. ह्या प्रस्तुत काळार, कश्टांच्या काळार देव आमकां कितें दिवंक आशेता. सांबरो आमच्या जिवितांत आमकां आमचे कडेन दिवंक कितेंय ना म्हूण थोडे पटी आमी चिंता, पूण मस्त संगती आमी दिवयेत.
एक बरें उतर आमी उलोवयेत. एक उत्तेजनाचें प्रेरण दिवचें उतर आमी दिवयेत. एक बऱ्यो हांसो आमी दिवयेत. आमी अर्घां दिवयेत, उपकार बावडयेत देवाक तशेंच पेल्याक. आमी आमचो वेळ दिवयेत आनी तेंच आमी करता हर एक पडून आराधनान भाग घेत आसतना. थोडो वेळ दिसपडतें सुम्या मुखार करसितना म्हणटात इंग्लिशान थोडे पडे आमी सांगचें आसा, वेस्ट युअर टायम बिफोर गॉड. देवा मुखार तुजो वेळ तूं व्यर्थ केल्यारय व्हडनी. इल्लोसो वेळ खर्चुसो वा व्यर्थ करचो म्हळ्यार सुमयाक वेळ दिवचो, मागणें करचें. आमी मागणें करयेत. मागणें मात्र न्ही, आमी सेवा दिवयेत. ह्या दिसांनी कश्टतल्यांची इल्ली चिकित्सा वा तांकां भेटचें वा तांचे खातीर मागचें वा हेर संगती जावं बरो आमकां देवान देणी दिल्यान, तालंतां दिल्यान ती आमी गळसूंची देवा आनी पेल्या खातीर. वा आमी दिवचें आमचे कडेन देवान जायतें दिलां तर आमी दान धर्म करयेत. आमी वस्तू दिवयेत, पयशे दिवयेत, हेरां खातीर हेरां सगळें आमी वांटून घेवयेत. अशें हेरांच्या गरजांक आमी पावयेत. आमी जायत्यो संगती सुमयान आमकां दिल्ले बरी हेरां थंय वा सुमयाकच उपकार बावडून आमी दिवयेत. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ह्या आराधनांत आमी वांटो घेत आसतना ही कृपा आमी मागया. सुम्या बरी आमी उदार जावच्याक. कोरिंथीकांच्या दुसऱ्या पत्रांत 8-9 ओळ देवाचें उतर आमकां सांगता, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये निमती आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. सुमी ग्रेस्त तरी आमचे खातीर खालतो जालो, दुर्बळो जालो आनी आमकां ताणें ग्रेस्त केली. आनी आसतेंच सुमी आमकां सांगता तशें बरी आमी उदार जावंक. मागया आमी आगडी सुम्याची कृपा. ह्या प्रस्तुत काळार कश्टांच्या काळार आमी आसां. आमी उदार जावची गरज आसा. देवा थंय आनी पेल्या थंय तर सुमयाचें उदारपण नियाळत आसतनाच तसो सुमया सक्रामेंतान जार आसो ताचे सवय आमी वेळ करतना तो आमकां कृपा दिता. मागया ताची कृपा सुमया बरी आमच्या दिसपडत्या जिवितान उदार आमी जावंक. आमचें जिवीत आमची देणी सुमया खातीर आनी एकामेका खातीर करसूंक वा गळूसूंक आमी कृपा मागया. आनी उडास काडया कुस्टूंच्या भाव भयणीचो. आज ह्या संवसाराचें खर्ग आमच्या देशांत, गांवांत, आमच्या भोंवतणी हें विस्तारलां. परत एक फावटी कुस्टूंच्या भाव भयणीचो उडास खान जाणी आमचे कडेन मागोवंक सांगलास, जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. उदार जाल्लो सुमी आमचे थंय तांचे थंय उदार जावं हर एकल्यां थंय ताका उलो मारतल्या हर एकल्यांक तो आयकता. ताणेंच म्हळां कश्टतल्यान येया वसन वा वयतल्यान येया दितलो विशेव तुमकां, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हळां सुमयान. त्या सुमयाक आमकांच आमची मागणी आमच्या भाव भयणीक हर एक गरजो भेटोवन आमी मागया. गावया आमी गीत L31 पेज 172. जेजू खालतो जालो, जेजू विदेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. L31 पेज 172. सर्गीतावून तूं संवसारी आयलो, सैबान देव तरी मोनीस तूं जालोय.
राया सोराय दुर्बळ झालो गुलामाचे रूप घेऊन तुकास तुवे ओपून दिलो जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणापुर्या देखून देवान ताका अति उंचुबारलो सरनावा प्रासवरते नाव दिवो जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणापर्या देखून देवान ताका अति उंचुबारलो सरनावा प्रासवरते नाव दिवो सरनावा प्रासवरते नाव दिवो खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवसई मन ताच्या नावा विस्मया आज आम्ही आमकां तुजे मुखार समर्पण करता आमच्या भाव भयणीक आमच्या कुटुंबांक आमची घरांनी आमचे जागे आमचे विविध गरजो सुम्या जे कितें आमचें तें आसा सुम्या आमचें न्हय बगार तुवें आमकां दिलाय आनी आज आमी तुजें तें उपकारी मनान तुका अर्घां दिवंक सुम्या तुजें दावन कितें आमकां दिलाय तें हेरां सुवें वांटूंक तुज्या राजा खातीर आमी जियोंक आमकां दिल्लें सर्वस्व सुम्या हरी एक देणी आमचें जिवीत सुम्या तुजे खातीर तुज्या नांवा खातीर महिमे खातीर करसूंक तूं आमकां फावो कर जायशें कृपा दी सुम्या जायशें बोळ दी जायशें बरेंपण उदारपण आमचें थंय तूं रस सुम्या परगटी सैमन हरी एक जीभे देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्तामचो सोमिमो सर्ग संसारी आनी पाताळी गावून सोमियाची वडवी जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणापुर्या देखून देवान ताका अति उंचुबारलो सरनावा प्रासवरते नाव दिवो जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणापर्या देखून देवान ताका अति उंचुबारलो सरनावा प्रासवरते नाव दिवो सरनावा प्रासवरते नाव दिवो खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवसई मन ताच्या नावा गाळबाबीनो आमी आमच्या सगळ्यांनी दिंबी गेल्या आनी मागया आज आमी आमचे खातीर मागता आसतना हेरां खातीर आमी मागया कसो सुमी उदार जाल्लो हरी एकला थंय उदार जावचो जायतीं जाणां कश्टान संकश्टान जावं बरो कोरोना पिडे निमती हेर विविध मारेकार पिडे निमती ह्या संवसारांत अशें झुजा निमती हेरांच्या स्वार्थाक लागून वा खंयच्याय कारणाक लागून कश्टून आसात निरापराधी जायतीं जाणां देदेस्पर कंगाल जाल्लीं बरोवसो सांडलेलीं आसात जायत्या जाणांक आज सारकें बिडार ना
कामना आर्थिक संकट असा तत्वार असा कुटुंबाचे समस्या संबंधान समस्या असा मागे आम्ही सगळ्यां खातीर जाणे आमचे कडेन आज मागणे विचारला मागोंक सांगला तांचे खातीर देवी ग्लोरीतीन मंदिरान सवार ते समायल्यान दिसान दीस फोना मुखान रिमेला मुखान आमकां तिळसीदाद मागा म्हणून आज आमी संगता मेळोन देवाक आराधन करचें तांचे खातीर मागया ते सुमयाचें मौन आमचें जावं उदार सुमी आमकां उदार करूं मागोंक जाय अशी कृपा दिवं तांचे खातीर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया ते संवसारा खातीर पवित्र सभे खातीर कुटुंबा खातीर भाव भयणी खातीर सुमी तांकां आपडूं म्हणून सुमी तांकां बरें करूं म्हणून सुमी तांकां सुडका दिवं जाय अशी सवकसाय दिवं तांचे तें दयाळ तो सा म्हणून आमी मागया जेजू क्रिस्ताची देख आमी घेवया आमकां समी खाली करया जेजू क्रिस्ताची देख आमी घेवया आमकां सामी खाली करूया क्रिस्ताचे मन आमचे करया स्वार्थ साडून खालतेपणी हेरांचे बरेपण सोदया जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्या देखून देवान ताका अति उंच उबारलो सरनावा प्रासवर्ते नांव दिवो जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्या देखून देवान ताका अति उंच उबारलो सरनावा प्रासवर्ते नांव दिवो सरनावा प्रासवर्ते नांव दिवो खुशी वेली हरी एक दिमी भागवसै मनकाच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवसै मनकाच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवसै मनकाच्या नावा दिमेर सेलिब्रिस आमची इथं सवाम भेटलेली आम्ही सुम्याचे आशीर्वाद आम्ही घेऊन घेऊया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा हांव वाचून सांगता जल्म दिवस आचरशितात वेरॉन लेविस कॅनडा किरण जॉन्सन डिमेल्लो ताकोळे जेन डिसोजा तिरुपूर सिस्टर स्टेफानिया डिसोजा DSA USA तसा अमेरिका जास्मिन डिसोजा मुदरंगडी एल्ला आणि लिल्ली ऑस्ट्रेलिया आब्नेर डिसोजा ह्या भुरग्याचो पयलो जन्मदिवस आर्थर एब्राहम हैदराबाद सिल्विया कोसेसांव देरेबैल इवान ग्रिगरी गौडा मुंबई
हांकां जन्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात डॉल्फी आनी फ्लॉसी रोड्रिगस कुलशेकर, झेवियर आनी लिनेट क्रास्टा कुंदापूर, पॉल आनी तेरेसा कोर्डा सिर्वा, क्लॉड आनी सिल्विया मार्टिस कोल्हापूर, अनिल आग्नेलो डिसोजा आनी मारिटा डिसोजा मुल्की, अनिल आग्नेलो आनी मार्टिना डिसोजा मुल्की, जॉन आनी अनिता डिसोजा मुंबय, राफाएल आनी कॅथरीन डिसोजा मालवान सिंधुदुर्ग, अम्रिक आनी फिलोमिना सरावो, लॉरेन्स आनी कार्मिन वाज बेलमंड हांकां तांच्या काजारी दिवसाचे शुभाशय आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर. देवा कर्गा आनी होगलाब दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट, वेरोनिका शारेल अल्मेडा उडपी, जेसूच्या भोपयत काळसाच्या मानाक हेलेन डिसोजा कुवेट, जुडीथ फर्नांडीस मूडबिद्री, नवीन रीना मेंडोन्सा ताल्लूरू, रियॉन रिशॉन मेंडोन्सा ताल्लूरू, विन्सेंट रोनाल्ड आनी जानेट डिसिल्वा, लीना नोरोना वासई, नूतन विवेक नायक गोवा, कॅरल साल्डाना अशोकनगर. आपल्या त्या पासत मिस्तितात समृद्धी पासत डेन्झिल अगस्टीन डिसोजा विक्रोली, जसिंता मिनेजस कुवेट, वेगिन्स पिडा गुण जावन बरी भलायकी जोडच्याक अलेक्स तावरो कठील, जोसेफिन डेसा गोरेगांव, विन्सेंट मोनीस माडंत्यार. आतां सरलेल्या मलगड्यां पासत मिसा. देवादीन मॅगदलीन सिक्वेरा अत्तावरा, देवादीन सांतोलीन फेर्नांडीस होन्नावर, देवादीन जॉर्ज येई डिकुन्ना वकोला, देवादीन लुईस डिसोजा वामंजुरू, देवादीन साल्वादोर आनी आलिस लोबो, देवादीन MV मेरी मुलाकरा बेलतंगडी, देवादीन अँटनी सॅमसन कुलशेकर, देवादीन एडवर्ड डॉल्मन अंधेरी, देवादीन लिल्ली तोलात वासई, देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट पॉल किरें फिरगज मस्कट सरलो. देवादीन दल्ल्या कुटुंबांतल्या मलगड्या बसत मिस्तिता मेरी लुद्रिग बोंदेल, देवादीन वॅलेंटायन लोबो सांताक्रूज वेस्ट, देवादीन रॉबर्ट पिंटो ताने, देवादीन इजाबेला आनी लिओ सेरावो बचपे, देवादीन जॉन फेर्नांडीस ताने, देवादीन क्रिस्टियन कास्तेलिनो वासई, देवादीन मार्क कास्तेलिनो वासई, देवादीन विवेक अर्जुन नायक गोवा, देवादीन जूली डिसिल्वा मारोल, देवादीन रोशन फर्नांडीस वामंजूर, देवादीन प्रेम प्रकाश लोबो मँगलोर, देवादीन स्टेल्ला मोरास पक्षिकेरे, देवादीन मॅन्युएल आनी एंजल मोरास पक्षिकेरे, देवादीन मेरी क्रास्टा मुल्की, देवादीन रेमेद आनी इग्नेशियस सिक्वेरा किन्नीगोळी, देवादीन फॅबियाना फेर्नांडीस धारवाड, देवादीन प्रभू आर्थर पेरेरा कुंदापूर, देवादीन अल्फोन्सुस जेकब लेविस मणिपाल, देवादीन जॉन लोबो मुंबई, देवादीन सेलेस्टिन टेलिस हॉस्पेट, देवादीन सिल्वेस्टर टेलिस हॉस्पेट, देवादीन एडवर्ड एडी रोड्रिगस, देवादीन लॉरेन्स प्रेमनिशा डिसोजा, देवादीन एवलिन डिसोजा मँगलोर, देवादीन सेबास्टियन डिसोजा परमानूर, देवादीन विल्सन आलन फेर्नांडीस नित्यादर नगर, देवादीन हिल्डा सिक्वेरा बाबू सा पाळिया, देवादीन विल्सन आलन फेर्नांडीस परमानूर, देवादीन SF सिक्वेरा आनी लिली सिक्वेरा मुल्की, देवादीन केनेथ फेर्नांडीस मुलुंडू, पुलगंतल्या आत्म्या पासत मिस्तिता जुलियाना डिसोजा विक्रोली, देवादीन जॉर्ज येई डिकुन्ना वकोला, देवादीन लिल्ली तोलात महिम, देवादीन जाल्ल्या पुलगंतल्या आत्म्या पासत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन मेरी फर्नांडीस. ह्या त्या सांगता आमच्या काळजाचे अत्रेक ह्या पवित्र वेदीचेर 2 हेमिसाचें बलिदान भोव भुक्तीपणी भेटोवया. जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या, अर्गा दिवस उपकारां तुझ्या, गीतां गावून प्राणां अर्पिता,
बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी सुका हर्षिता दया माया तुझी नियता पातकी जिनी बोगस मन मागता आदर कृपा बेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त मुगाळ भावना आणि बहिणीनो, आज सुमी आमकां अपुर्बेचो संदेश दिता. आयच्या वाचपांनी आमकां तो उदारपणा खातीर आपयता. सुमी आमचे थंय उदार जावन आसा. प्रत्येक तरेन आमी जाणां सुम्यान आमचे खातीर तसो जीव दिला, आपलें बलिदान भेटयलां आनी परत परत आमी अवकरिस्तान वांटो घेता आसतना आपलें बलिदान तो भेटयता आनी आमकां जाय अशी कृपा दिता. आज हांव सुम्याच्या रक्ताचें मीस हांव करतां. जेजूच्या मौलीक रक्ताचें मीस भोव पुरबायेचें जावन आसा. ताच्या रक्तान ताणें आमकां दुल्यांत परत आमी मागया ह्या बलिदानान त्या रक्तान तो आमकां सुरक्षीत राखो ह्या कश्टांच्या काळार आनी आमकां ह्या मरेकार पिडेंतलें खरगांतलें निवारूं आनी आमकां जाय अशी कृपा तसो सुमी दिव म्हणून आमी मागया. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी नंबया. सुम्या बरी आमी उदार जावंक शकता आमच्या जिवितान जें ताणें दिलां तें ताचे खातीर आनी हेरां खातीर आमी वापरूंक कळसूंक कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी सुकल्या अस्कत आमी उदार जायनातल्यो त्यो घडयो नियाळून आमची पातकां वळखून सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बगसाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो जें आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं सगळ्या मनशांची तुवें सोडवण केल्याय. तुजे अगणीत काकुळटीन तुवें आमकां फावो केलाय तें देणे आमचे सवें सांबाळ आनी आमच्या सोडवणेचो गोट संभ्रमोन ताचो फळ आमी चड आनी चड भोगूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनार. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांत बालयो भेटयता. जो उपकार आठयता तो अन्न बाली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बाली भेटयता. वायटाक पाड करता तो सर्वेस्पराक मानता. अन्यायाक पाड करता तो प्रायश्चित बली भेटयता.
सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक आदेशा खाल भेटोंक जाय त्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सबाय दिता आनी ताचो स्वाद एक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्परा मानवता असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराचीं प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुंय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. ताका लंच दिनाका कित्याक तो लंच घेना. प्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण म्हजे लागीं खरार केल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपणच मुनसुबीदार म्हणटा देखून मळब तो नितीवंत म्हणून परगडटा. आयक म्हजे परजे हांव सांगता तें आयक. हांव देव होय तुजो देव. इस्रायला तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे हुजीर सडत आसात. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. दिन वसणेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवा केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनाचें बलिदान म्हाका मानवता. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. नितीवंताक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. हरसिल्लो जावं बाप सर्गा आनी संवसाराचो धनी ताणें सर्गींच्या राज्याचे घुट ल्हानांक उगडल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भावा भयणींक भुरग्यां बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय बापय भुंयबाट जोडून घेतलो. सांगातच दगदणी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत तांकां ससनाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सबार पावटी आमकां हेरांनी सांगलें वा मिन्स अशें सांगलां जावं पुरो, हें मागोन मागणें करन करन कितें फायदो? इतलो वेळ करसून सो काल मेळटा. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज पळया तांचो सवाल पेद्रोन जेजू कडेन विचारलें, आमी सगळें सांडलां तुजे खातीर. जेजू म्हणटा, कोणें म्हजे खातीर केलां, कितेंय सांडलां तांकां 100 वांट्यांनी उणें न्ही. देव 100 वांट्यांनी आमकां दिता. देव आमी म्हणटा तो रिनकारी जायना. गॉड नेवर रिमेन्स अ डेटर.
आनी देवा बरी आमकां उदार जावंकी जायना. वी कॅनॉट आउट मॅच गॉड्स जनरॉसिटी. देव आमकां कितलें दिता 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 तो दिवनसो आसता, पूण देव आमकां सांगता आमी ताचे बरी उदार जाय हेच्या पयल्या वचपान तो विशय आशिल्लो आमी आयकलें. तर महोन्नतान तुका दिलां तशें तुंय दी. तुज्या तांकी प्रमाणे तूं उदार जा आनी दितना कशें दिजें, रडोवन रडोवन न्हय. जायतीं जाणां आमी दिता पयलीं मस्तुतरांनी आमी दिवयेत, थोडीं रागान दिवचीं, रागान काम करचें. थोडीं जाणां पुरपुरोवन दितात. थोडीं जाणां ड्युटी गिवर्स म्हळ्यार कायद्याचें मात्र. थोडीं जाणां सेल्फीश फायद्याचें, कांय मेळटा म्हणून दिवचें. थोडीं जाणां स्टिंजी म्हळ्यार इल्लें उरिल्ल्यांतलें मात्र दिवचें. आनी थोडीं जाणां नांवा खातीर दितेलीं आसात, नांव मेळाचें म्हणून, नांव जोडिचें म्हणून, पॉप्युलॅरिटी, फेम, त्या खातीर. हें सगळें देवाक मानवना. पूण आमी उदारपणी दिलें जाल्यार जेनरस गिवींग, देवान दिलां देखून हांव दितां, हांव वांडटां. आनी देवाक दिल्ल्यांतलें दांत, हाच्या पयल्या वचपांत एक विशय आशिल्लो, पुर्तें दशमांश तूं हाड. दांत ही एक वांटो, ते 10 वांटे देवान दिल्ले, तो एक वांटो दिवन देवाक उपकार बावडचें. देखून आमी दिवंक शिका जाय. देखून बायबलांतले एक नियम, जशें हांवें आयच्या आराधनांत सांगलें, 20:35 Acts 20:35, दिल्ल्यांत आमकां दोसकाय आसा. इट इज मोर ब्लेसड टू गिव दॅन टू रिसीव. देखून ह्या बलिदानांत आमी कृपा मागया. आमचे दोळे धांपया. सुमया बरी आमी उदार जावंक आनी दिता आसतना हास्या तोंडान दिवंक आनी तें मोगान दिवंक. आमचें काम आमी जें कितें करता तें मोगान करूंक सुमी आमकां कृपा दिवं, आदार दिवं. आमेन. बेटोनाचें गीत आमच्या देवी गाना बुकांतलें गीत नंबर D5 540, पेज नंबर 40. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो गुरतो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी कानी करपिता, स्वीकार करून लाभय देनी सर्गिता. हे बापा कानिको, घे बापा कानिको. म्हज्या बाबयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या परिस्थितीच्या आदवाक सर्वस्पोर म्हणून घेऊ. भोव दयाळ बापा, तुज्या वेदीचेर तुका भेटोवंकी दानां आमी हाडल्यांत. ह्या भेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू चडशीं आमकां पावय. ताच्या अमोली रक्तान आमकां धुवन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवीं कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसो. तुमचे सेवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्प्रातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून जेजूक तुवें पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरयेचे उदरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा क्रूस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवोंदार आमची सोडवोन कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची गुणरगत सवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हक्के पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांव सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रत्येक तरान सार नोळमसो घडणार सांजुजे फ्रेनार्ड मेट्स आनी येसवेळीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेसूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आज आमी आमकां समर्पण करतना सर्वायटांतली अनवरांतली सुमी आमकां निवारूं ताचे बरी थंय आमकां उदार करूं म्हणून ती कृपा आमकां दिव म्हणून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सगळ्या सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयाकून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तृप्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय
पिडेशिडेंतले आमकां गूण कर, सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतले आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्यार महाकरगांतली आमकां निवार आनी राखून व्हर, आनी राखंतांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवडकी तुवें महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक वळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी संगवता आमची चिडचिडती आनी ख्यासडीने जावं पण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय तो उदार जावन आसा. आमी ताचे बरी उदार जावंक आमकां आपोवणे आनी कृपा दिता. तो देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचे पाप करता ती. ह्या शिळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या मोगान भरून सोम्या काळजांत येता, तुकास म्हाका दिवून जिणी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमून मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे थंय एक जाता. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू. मोगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हणून पतयेता. सजर आसाय म्हणून पतयेता. हांव सर वस्तू प्रास प्रास तुजो चड मोग करता चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मरितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका विंगून धरता तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें केदिंगस हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल समकान दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आमच्या सडवंदराचें रगत आमकां सासनीक जिविताची झर जावं. ह्या झरींतले दिसान दीस पियेवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्या. दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. फावो कर जळच्या आखेर पोरया.